सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी आयज माई मोगाचो येवकार तुमकां. आयज सोम्या जेजूचे भेटवणीची परब आमी मनयता आनी ल्हानशी रीत वातींचेर आशिर्वाद घालपाची आमी भायर करतले. सगळीं तुमी भितरूच बसून आसतलीं. तुमच्यो वात्यो थोड्या लागीं तुमच्या हातीन आसात जाल्यार हो आशिर्वाद घालता आसतना तुमच्यो वाती मुखार काडून दवरच्यो. आनीक भितर सरता आसतना जांच्यांनी वाती पेटोवंक जाता तांणी पेटोवच्यो. सगल्योच थोड्या लागीं जायत्यो आसात, सगल्यो पेटोवपाक नाका, एकल्यान एक पेटयल्यार पुरो. आमी पुरसांव फकत यादनीक भितर सरतले आनी मिसाची भेट सदांचे भाशेन जातली. सगळीं उबी रावया. Amen. Jesus abençoe. Amen.
गायन घेऊया L10. आमचो देव स्वर्ग, आमचो देव स्वर्ग, ओत्याचो घालून सोंपयलो ताणे, आन आपल्या भुरग्यांक उजवाडांत हाडले. आपणाच्या गोपान मोगान घेतले. आमचो देव स्वर्ग, आमचो देव स्वर्ग, ओत्याचो घालून सोंपयलो ताणे, आन आपल्या भुरग्यांक उजवाडांत हाडले. आपणाच्या गोपान मोगान घेतले. आमचो देव स्वर्ग, आमचो देव स्वर्ग, ओत्याचो घालून सोंपयलो ताणे, आन आपल्या भुरग्यांक उजवाडांत हाडले. आपणाच्या गोपान मोगान घेतले. आमचो देव स्वर्ग, आमचो देव स्वर्ग, ओत्याचो घालून सोंपयलो ताणे, आन आपल्या भुरग्यांक उजवाडांत हाडले. आपणाच्या गोपान मोगान घेतले. मोगाळ भावा भयणीनो, सुम्या जेजूच्या जल्माची परस आमी व्हडा संतोशान समोर उमली आनी आज 40 दिसां उपरांत ताका देव मंदिरान भेटयलेलो त्या दिसाची आयज आमी उगडास करता. आमच्या यान्नीक भावान वातींचेर आशिर्वाद घालून त्यो वाती पवित केल्याय आनी ह्यो जोलट्यो वाती हातान घेवन आमचो देव उजवाड आत्म्याचो काळोख ताणें सोंपयलो आनी आमकां उजवाडांत हाडली हें आमी दाखोल करता. आमच्या गोरब्यांनी पिडेन कोश्टा वेळार गोड वाडोल मोड उपरासता आनी जिवितान भिरांत येता त्या वेळार ही पवित्र वार पेटोवन तिच्या प्रकाशान जिवितान उपरासलो काळोख पयस करूंक आमी वावार्थान वाडूंक मागुया. बाप्पा, आयज ह्या कुशालकायेच्या दिसा तुजे पोजेची निगा घेवंक तुज्या काशा सेवक विचून तुवें तांकां आमचे मोदें धाडलोल्या आमच्या पादविगार फादर बॉलमॅक्स आनी पादकूर फादर पिटर खातीर तुका दिनवासता. आयज आमचो पादकूर फादर पिटर आपलो जल्माचो दीस संबरमता. व्हडा मोगान आमची आत्मीक सेवा करता. 2 दिसा तुज्या पवित्र उतरान आनी जेजूच्या मासा रोगतान आमकां पोसता. आमच्या गोरजांक तो आलाशिरो जाता. आमचे फिरगोजेन हे ताच्या देण्या खातीर तुका आमी वाखाणटा. हे आमचे फिरगोजेन मोगान आनी जबाबदारेन आपलो गंवलीक वावर करूंक जाणवायेन आनी बरे भलायकेन ताका बोर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता आनी आमी ताचे गंवलीक सेवेन ताका उदारपणान आदार सहकार दिवंक आमकां कुरपा ह्या मिसाचे मेटेन मागुया. आयची मिसाची भेट खेरीत भाशेन आमी आमच्या पातकुरा पासत भेटयता. ताचे पासत खेरीत भाशेन मागुया बरी भलायकी ताका फावो जावंक आनी देवाची सगली देणी ताका फावो जावंक.
तशेंच आयज आमचें इंतेसांव देवाक दिनवासून भेटयता. आमेलिया कार्वालो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया आयवना रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. सगळींची कोण आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. आयज सगळीं मोठवाशी भाव भयणां पासत मागुया. आयज ती जायतीं जाणां आपलो डे ऑफ कॉन्सक्रेशन मनयतात, जाल्यार ह्या सगळ्या आमच्या मोठवाशी भावा भयणांचेर जाणीं आपलेंच जिवीत एके भाशेन देवाक भेटयल्लें आसा, तांचेर तांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आयज हे परबे दिसाक ओगीच रावन देवा मुखार आमी दवरुया. आनी किरीत वचीन देवाची तूस देवाची मोहिमा ह्या वेळार आमी गावया. सूर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सोयम घेतले आनी ताका देव मंदिरान भेटयलो तो दीस आज आमी समोर हुमताव. आमची कारजां आनी मोनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवो चलयता सासनाच्या हा सासना. मालाकियास प्रवेद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पोले म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्यांक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो. अशें दोलबाराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेट्टीचें आगटें आनी धोब्याचो खार. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसणार बसतलो. लेवीच्या पुता दुआंक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां
रुप्या आनी भांगारा वरी निर्बेल कोत्तलो आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो करतलीं. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजल्याची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. देवाचें उतोरें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवोट्यानो तुमचे माते वयर उखलून दवरा. पुर्विल्ल्या दारवोट्यानो तुमची तोंडां उचुबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेया. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मोहिमेवंत राजा. तो सर्वेस्पर बोलीस आनी दिरादीक झुजांत काळजीदार सर्वेस्पर तो. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवोट्यानो तुमचे माते वयर उखलून दवरा. पुर्विल्ल्या दारवोट्यानो तुमची तोंडां उचुबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेया. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मोहिमेवंत राजा. तो दोलबारांचो सर्वेस्पर. मोहिमेवंत राजा तो. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. उद्गार. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui, 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 Sui. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui, 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 Sui. पोरसांक उजवाडाय तो उजवाड. तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui, 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 Sui. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui, 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 Sui. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेसूक जेरुसल्याक व्हेलो. कित्याक जण एकलो मालगोडो भुरगो देवाक भेटून दिवचो
अशें सुमूर्तींत बरयलेलें आसा तें पाडूंक जाय आसलें आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिम्याव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकां करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेसूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजे नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडायतो उजवाड तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसलें. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायती भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्याची गुप्ती चिंतनां उक्ती जातलीं आनी तोर्सात तुजो आत्मो आसपास विट्टली. आसिरेच्या कुळाची फानुलेची धूव आना नांवाची एक बाकनारीन आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदिर सांडिनासली. ती त्या वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुसालेच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका ख्रिस्त. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी सोम्या जेसूक देव मंदिरांत भेटयलोली ही परब समोरुमतांव. देवाच्या आशिर्वादान भरलेल्या मनशांक देव केन्नाच सांडिना. God does not forget those who are humble to him because they find favor with him. देव आपल्या आशिर्वादान ह्या मनशांक सदांच भरता. मारयेन आपल्या जिवितान जेसूक जल्म दिल्या उपरांत 40 दीस शुद्धी करचे दीस पावल्या उपरांत ती जेसूक देव मंदिरांत घेवन वता. मारियान जुसे जेसूक देव मंदिरांत जुदेवांचे रिती प्रमाणे शुद्धी करचे दीस आसले देखून ती देव मंदिरांत घेवंक वतात. आनी जुदेवांचे रिती प्रमाणे एक बरो जी कोण ग्रेस्त आसता ती बरो पाडकुलो भाव भयणीनो देवाक भेटयतात. मारिया आनी जुसे तांचे लागीं व्हडली गिरेस्तकाय नासली, गरीब ती आसली. म्हणटकूच कवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हे भेटूंक तांकां तांक आसली. आनी हेच बाबा भयणीनो ती देव मंदिरांत व्हरून भेटयतात. कित्याक व्हड ती दुसरे भाशेन व्हड नोबल फॅमिलीची ती नासली. आमी जाणां जुजेक तेवूय आसलो. म्हणटच आपली गरीबसाण ओळखून आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन देव मंदिरांत भेटूंक ती वेतात. आनी जेसूक भेटूंक ती वेता तेन्ना सिम्याव नांवाचो एक प्रामाणीक आनी भक्तिवंत मनीस ह्या देव मंदिरांत आसता. बाबा भयणीनो, पवित्र आत्म्याचे भासावणे प्रमाणे ताका सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्मो ताका कुडीत करता. कितें व्हडलें भाग. कित्याक सिम्याव नांवाचो हो बाकनार किरीत भाशेन भक्तिवंत मनीस आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो सदांच देवाची येवजण पयली आपल्या जिवितान करता. देवाक जाय ते भाशेन आपलें जिवीत जियेता. देवाक जाय ते भाशेन जुदेवांची रिती पाळटा. देवाक जाय ते भाशेन देव मंदिरांत शुद्धी करूंक येतात तांकां तो मजत करता. आनी देवान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण देवाच्या आश्वासनाचेर तो जियेता. जाणटो तो आसता.
पूण जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो देव मंदिरांत येता तेन्ना शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळका जेजूक तो शुद्धी करता आनी केल्या उपरांत आपल्या हातांनी घेवन कांय बरी उतरां तो म्हणटा, तुवें सांगलोल्या तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी. म्हणजे म्हाका आतां मरूं दी सोम्या. हांव जाणा तूं म्हाका ह्या संवसारांत मागलोल्याक पळयल्या शिवाय व्हरचो नाय म्हूण तुवें भासायलें, पूण आतां हांवें मागलोल्याक पळयलोय सायबा, म्हाका आतां शांतीन वचूं दी. आनी कांय बरी जेजू विशीं तो बाकीत करता. तो म्हणटा, म्हजे नदरेन हांवें देखली. कितें देखली? पोरसांक उजवाडायतो उजवाड, द लायट ऑफ द नेशन्स. म्हणजे जो उजवाड ह्या संवसारान येवचो आसलो, जो उजवाड काळोखाक पयस करचो आसलो, जो उजवाड दुसऱ्यांक सोडवून दिवचो आसलो, जो उजवाड सगळ्या गरिबांक वायटोव्यांक बरो करचो आसलो, ह्या सोडवणदाराक, ह्या मसियासाक हांवें पळयलो. आतां तुज्या चाकराक सायबा शांतीन वचून दी, कित्याक वच जावन आसा इस्रायलाचो प्रताप. आनी बाबा भयणो, आपल्या बाकिता वरवीं तो सांगता मारयेक आनी जुजेक, आयक जायतीं जाणां जेरुसलेमांत भूंय पडटलीं आनी जायतीं जाणां नव्यान उठटलीं. कसलीं आपलें कार्य जेजू ह्या संवसारान करतलो ताचे विशीं आदींच सिम्याव बाकीत करता. दाखोवंक की जायते जे नोश्टी मनीस आसात तांकां तो सकला उडयतलो, आनी जायतीं जीं गरीब आसात, पांगडी आसात, जांकां कोण पळयना, जी कोर फुटल्यान, जी कोण समाजान भायर आयल्याय, असल्यांक तो परतून बाबा भयणीनो समाजान भितर हाडटलो आनी तांकां सगल्यांक नवें जिवीत तो फावो करतलो. काय बरें बाकीत जेजू विशीं सिम्याव वो भुक्तिवंत मनीस करता. आनी हेच बाबा भयणीनो खरें जाता. आमी जाणो जेजूच्या जिवितांत जेजून बापान दिल्ली येवजण आपूण सहकार करता आनी खरेंच सगल्यांक बाबा भयणीनो नवें जिवीत तो फावो करता. दुसरे मारयेक एक शिटकावणी दिता. जरी तर मारयेक खुशालकाय दिता, तुजो पूत सगल्यांक नवें जिवीत दितलो, तरी दुसरी एक दुखाचो कुरिसूय तिका तो सांगता. आयक एक तोर्सात तुजो आत्मो आसपास विटतलो. म्हणजे कसले मरण जेजू मरतलो त्या आदी विशीं मारयेक हो सिम्याव बाकीत करून सांगता. बाबा भयणीनो, आपलो पूत कसल्या मरणाक वेतलो त्या आदी फुडें सिम्यावन सांगलोली उतरां मारिया आपल्या काळजान गांठीक मारून दवरता. कित्याक ती जाणा आसली आपल्या जिवितांत सूख आसा जाल्यार दुखाकूय आपल्यान फुडो करूंक जाय. हे सोडवणीच्या वावरांत तर हांव भागीदार आसा, जाल्यार सोडवणीक सोडवणदार आयला ताका तेंको दिवंक हांवें तयार आसूंक जाय. आनी उपरांत बाबा भयणीनो आमकां मेळटा शिव वर्तमान आसिरियेच्या कुळाची पानुलेवाची दू आना नांवाची हिवूय भक्तिवंत मनीस थंय येता. 7 वर्सां आपल्या घोवाशी रावल्या उपरांत विधवा जावन आपलें आख्खें जिवीत देव मंदिरांत बाबा भयणीनो ती सारता. आनी देव मंदिरांत सारल्या उपरांत जेजूची भेट तिका फावो जाता. कितें दाखोवन करूंक सोदता? आयची 2 भाग्यवंत मनशां, भक्तिवंत मनशां आमकां पवित्र सभा ह्या शिव वर्तमानांत दाखोवन करता. कितें? देवाचेर पात येतात, देवाचेर आपलें जिवीत सारतात, देवान दिल्ली येवजण्यो आपल्या जिवितांत जी कोण सहकार करतात तांकां देव केन्नाच साणिना. भाऊ भयणो, आयची भेट आमी सोम्या जेजूक भेटयता, ताका आमी शुद्धीकरणाची दीस म्हणटा. पूण ही भेट आमकां 2 मनशांचे आमकां नमुणे दिता, एक सिम्याव आनी एक आना. कितें आमकां दाखोवन करता काय? जो मनीस देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत सारता, जो मनीस देवाक विस्वाशी रावता, जो मनीस देवाच्यो आज्ञा पाळटा, जो मनीस देवान दिल्ले आपले गूण सगळे दुसऱ्यांचे सेवेक बाबा भयणीनो सारता, ताका देव केन्नाच खाला उडयना. सगळे खालतिकायेन जो मनीस आपलें जिवीत सारून ह्यो वस्तू करता तेन्ना देव ताका उचल्या पावंड्यार दवरता. आमच्या जिवितांत आमकां असले जायते मनीस मेळटात. आमच्या जिवितांत आमकां पवित्र सभा जायते सांतां भक्तांचे नमुणे दिता. पूण आज आमचें जिवीत कशे तरेन आमी सारचें तें आमकां देव दाखोवन देवाचेर पातयेवन आमी आमचें जिवीत सारूंक गरज. देव आमकां जायते तरेचे आडकुळे गुरेक धाडून दीत. आमच्या जिवितांत गुरे आमकां निराशीपण येत,
आमच्या जिवितान गोरी आमकां सगळी दुर्दैवां ह्या जिवितान येता ती दिसती पडत, पूण देवाचेर आमी विस्वास दवरता, खोल भावार्थ आमचो आमी देवाचेर पातयेवन जियेता तेन्ना देव आमकां खरेंच देण्यांनी भरता. इतलेंच न्हय, देव आमकां बरे फुडारी धाडटा. आमच्या जिवितान गोळी आमच्या समाजान आमकां ती सगळें नर्क जालां, सगळें वायट जालां, सगळें वायटोवेळीत आसा. आमच्या जिवितान गोडीक आमच्या समाजान गोडी सगळे वायट वस्तू घडत आसात. पूण असले वेळार देव आमचे लागीं तरेकवार ह्या फुडाऱ्यांक पाठोवन आमकां जागृत करता. तुमकां हांव बरें फुडारी दितलो, पोरजांक ते उजवाडायतले, पोरजांक बरो फुडारीकार ते करतले. असले मनीस तुमी सोदून काडचे, तुमी तुमचें मन उजवाडावंक दवरचें बाबा भयणू. तेन्नाच की आमकां बरे येस मेळटले. तेन्नाच की बाबा भयणू बरे फुडारी आमी पळयता तेन्ना, बरे फुडाऱ्यांक आमी आमचो पाठिंबो दिता तेन्ना, बऱ्या फुडाऱ्याचो आमी पाटलाव करता तेन्ना देव बाबा भयणू आमकां उदीक आनी उदीक ह्या जिवितान बरेपण हाडूंक, आमकां सुफोडायेन भरूंक आदार दिता. आज बाबा न्ही परब समरुमताना तुका आनी म्हाका ह्या देण्याची गरज. देवान आमकां हे सोबीत माणकुल्या गोंयांत दवरल्यात. आमी हे सोबीत माणकुल्या गोंयांत जियेता तेन्ना वेंचणुकेक आमी तयार जाता. विचार आमकां करुया, खंयच्या पाठिंबो, खंयचे वाटेन आमी वेता, खंयचें मार्गदर्शन आमी दवरता, कोणाक आमी तेंको दिता, कोणाचे आमी बाबा भयणू हे जिवितांत आमी फुडाकार करूंक येवजिलां. हे सगळ्या प्रश्नाक आमी जबाब दिवया. आनी आमकां तर देवान आमचें मन उजवाडोवंक, आमकां तर देवान मार्गदर्शन दिवंक, आमकां देवान तर असले नमुणे दिवन शुभ वर्तमानान दिव तर आमकां उदाहरणां दिता. आमच्या जिवितान देव आमकां ह्या समाजान उदाहरणां दिवंक फाटीं सरना. खालतिकायेन ताची उदाहरणां घेवया. आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करुया आनी देवान आमकां दिल्ल्या सगळ्या देण्या खातीर ताका दिनवासून उदीक बरेपण आमच्या गोंयांत, आमच्या जिवितांत आनी आमच्या समाजांत हाडूंक वावरुया. हीच कृपा आयचे परबेक आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्याच सूर पदवीदार बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या पात बिगाराक आनी आपलो जल्मा दीस संबोरतल्या आमच्या पातकुरा पासत मागुया. आमचे फिरगोजेन जेजूच्या एकचारान रावन आपलो गवळीक वावर सगळे उर्बेन आनी मोगान ते करतात. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान ते ओदीक जाणवायेन वाडूंक, तशेंच सगळे वायट विघ्नांतले, दुयेंस पिडेंतले तांकां निवार, राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमच्या दुयेन आयकून घे. आमच्या आवय बापाय पासत मागुया. सगळे आपुरबायेन आनी मोगान आपल्या भुरग्यांची बरी वाड जावंक आमच्या आवय बापायन जायतो तोकोस आनी त्याग केला. तांच्या बरेपणाचेर दोनया देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. खेरीतपणी फादर बॉलमॅक्स आनी फादर पिटराच्या आवय बापाय पासत बापाक दिनवासुया. आपले पूत आमचे सेवेक तांणी दिले. तांकां बरे भलायकेन आनी सुबाम आशिर्वादान सदांच खुशाल दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दुयेन आयकून घे. आमा सोमेस्तां पासत मागुया. आमी हांगा एकठांय जालोल्यांनी एकामेका थंय मोगाळ जावन
जिवीत सवस्कायेन आनी कुशालकायेन जिवंक जोल ते वाते पोरी आमचो प्रकाश गोराब्यांत समुदायांत आनी समाजांत फाकोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. भूसुर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्या. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमकां बरे फुडारी दी. उदीक आनी उदीक आमकां फावो तसले ह्या समाजाक आमच्या बरे तरेन सांबाळूंक आमकां फुडारी मेळटले म्हूण आमी विस्वास दवरतना आमचे वेंचणूक येता तातूंत आमी आमची जबाबदारी बरे तरेन पाडूंक आनी आमच्या जिविताक फावो ते बरे फुडारी आमी विचून काडूंक आमकां मागतना आमची मागणी तूं दयेन मानून घे. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गायन घेवया C37. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आतले पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा आमच्या सुर्गीच्या बापा, कोतावीन मेंढरो जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सोडवणे खातीर तुका आपणाचीच बोली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकारू म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारसां उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर कार्यानी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, कित्याक तुज्या सारको एकलोच पूत तुसो सासणीक बागेली तुजे मोहिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपार तुज्या मंदिरान भितो सोरलो. वळा मोगान ताचे आंकवार मायेर आपल्या बारकाक तुका समोर पेलो. तोच अभिमान इस्रायल पोचेचो आनी उस्वासो राष्ट्रांचो
असो पवित्र आत्म्यान ताका पुरगूट केलो. देखून तुवें पाठयलोले आमच्या सुरवंडराक संतोशान आमी मेळूंक वेता आनी दुतां भक्त सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवात, उसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीस पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा कुरा. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या खुर्सानी उलोवची मोडपणा वळी, तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनव जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोरीत मुखार मोड पुडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सूर काडी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत दर दिसाक आमकां मेळटलो जेन्ना आमी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे चलता. देवान दिल्ल्यो आमी सगल्यो भासावण्यो बरे तरेन पाळटा आनी देवान दिल्लें उतर आमी जियेता. हेंच मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशे नोतरेक तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबीतच्या भावार्थाची दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासूर चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी देव मंदिरांत भेटयल्या उपरांत आपल्याक आवडेतल्या आनी अवतरेकतल्या मनशांक आशिर्वादान भरता वचतो जेसू ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन मोदल्या कोणाक लागल्या अपवाचो सुको सांगेना आमचे मोदल्या कोणाक लागल्या Check
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाड आनी विस्वासी बापा बासायलोल्या क्रिस्ताक हातान दवरचें भाग मेळो पुर्यान मळोवन देखचो ना म्हूण सिमेवाक तुवें दिल्ली बासावणी पाडून ताचे अंतरेक तुवें भागयले. ह्या सुर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सोम्याक घेवंक तुवें फावो केले. जाका हांगा कुडी पोसोनाच्या रुपान आमी घेतला ताकाच सुर्गी सासनाक मोहिमेवंत रूप पडून बागी जावंक आमकां फावो कोर हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आतां बाबा भयणीनो पादवीगार आमचो दर दिसाक आमी हें मागणें करतले आसतना आमी सुरू करता आमचे वेंचणुके खातीर उदीक बरे भाशेन ह्यो जावं म्हूण आमी मागतले. हे मागणें करता आसतना भाव भयणीनो सगळ्या आमच्या खऱ्या काळजान तावन देवा लागीं मागुया. हे सुमार आनीक 12 दीस उरल्यात ते आमी बरे भाशेन आमची तयारी करूंक आनी आमच्या गोंयांक बरो सरकार फावो जावंक आमी मागुया. सुर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सुर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सगली पदवी तुजे तावन येता. संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलोवन व्हरूंक मनशांक तुवें अधिकार दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. जेजूच्या यादनिकी प्रवादीक आनी गवळीक कार्यान आमकां वांटो दिवन तुजें राज बांदूंक तुवें आमकां पाठयलें. आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात त्या विधानसभेच्या वेंचणुकां समयार ही म्हजी जबाबदारी जतनायेन पाळूंक म्हाका तुज्या आत्म्यान भर. म्हज्या अंतस्करणाक तुजो उजवाड, म्हज्या मनाक तुजी जाणवाय आनी म्हज्या काळजाक तुजो धीर दी. मोत इबाड करची वो म्हजोच फायदो पळोवन मोत दिवची ताळणी म्हजे सरशिल्ली पयस कर. बापा तुजे मांडावळी प्रमाणे एक बरो सरकार आमच्या गोंय राज्याक फावो कर. जाती कातीचो देश धर्मांचो भेद उदरून प्रमाणीकपणान आनी स्वतान वावुरतले. देशाच्या संविधाना प्रमाणे सगळ्या मनशांचे हक्क राखतले. आमदार सेवक आमकां फावो कर. एकामेकाच्या हाताक हात दिवन एक नवे मनीसकूड, एक नवो समाज निर्माण करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. होच सुये घेवन बाबा भयणीनो सगल्यांक तुमकां पादवीगाराक सगल्या म्हज्या ह्या फिरगोजेच्या लोकांक आनी सगलीं जी लायव्ह ट्रान्समिशन आमचें पळयतात तांणी म्हजे खातीर मागलें आनी म्हाका उदीक आनी उदीक तुमच्या आशिर्वादान भरलो देखून तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचे सगल्यांचेर पडूं आनी आमचो वावर उदीक सुफोड जावं म्हूण आमी मागता. उण्या पोचना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी
वचनाच्या जिवी